देवबरो प्रेस्तार दिमोगोचनो कोंकणी भाशेंतली नेकेथ्रा ह्या कार्यक्रमांत हांव आज परत प्रेस्तार आयला हांव रायमंड डिकून दाखोवणे तुमकां परत मेळटा म्हजे संपर्क नंबर जावन आसा 9845419482 तुमकां केदाळे म्हाका कॉल करियेत आनी कोंकणी भाशेंतली नेकेथ्रा ह्या कार्यक्रमांत तुमी कोंकणीचे कार्य करतल्यार कोंकणीचे एक प्रसार करचे या तुमच्या मायभासेचें काम करचें जाल्यार केदाळे खंयच्याय लिपींनी खंयच्याय बोलींनी कितलेय नमणेच्या खंयच्या गांवांत आलेले जातात आनी आमकां दुरले बुरले काय ना कोंकणीचें काम केलें जाल्यार कोंकणीचें काम केदाळाय केल्यार जाल्यार आतांय केल्यार जाल्यार फुडेंय करचें जाल्यार आमकां मेळयेत आनी V4 न्यूज लायव्ह हांच्या ह्या चॅनलांत आमी हर एक प्रेस्तारा हांगा कोंकणी भाशेंतली नेकेथ्रा कार्यक्रमां एका व्यक्ती काडून एका संस्था काडून एका ग्रुपा काडून एक खंयची तुमी कोंकणीचें हांगा प्रदर्शन करता आनीक आज 190 आनी 6वें एपिसोड आज करता सुमार 4 वर्सां जाल्यात आमकां आनीक आदल्या एपिसोडान आमची अखिल भारतीय कोंकणी परिशद हाची अध्यक्षीण आयिल्ली उषा राणे गोवातावन आनी भाऊ संतोश तिच्या खातीर आमी 200 एपिसोड पयलें केलां आनी आज आमचे रेगुलर 196 एपिसोड करता आसा आनी आमचे मदें एक पटल्या आपल्या जल्माच्या पयलींच्यान आपल्या खानदानी रितीचेर संगीत दिद्द आसलो आनीक आज एक रिनावड कोंकणीचो संगीतकार तितले मात न्ही एक धार्मीक रितीनी संगीत रितीन आपल्याची वाडावळ घेतलो एक महान कलाकार आसा कोंकणीचो कन्नडांत तुळवेन ती आसा तो पूण कोंकणीचो महान कलाकार आसा जी मुरलीधर कामत ताचे कडेन नंबर ना हांवें इतली प्रोग्रामां दिल्या कित्याक म्हळ्यार लेख चुकला खंय लेख चुकला काय 2000 जावं की परत 5000 जावं की परत 10000 जावं की परत लेख चुकला कित्याक म्हळ्यार सदांय नासून तशें गुरुपर मुरलीधर कामत एक संगीतकार तितले मात न्ही एक फिल्मांक सिरियलांक हाच्या टेलिफिल्माक सीडींक संगीत दिल्लो तितले मात न्ही नाटकाक संगीताचें बॅकग्रावंड दिवचो तितले मात न्ही त्या नाटकाच्या ट्रूप आवट गेल्ल्या वेळा आपणाक अवकाश मेळ्ळ्यार पाठ कर त्या ट्रुपाक सहाय दिवचो एक बऱ्या मनाचो कलाकार प्राप्त जाल्ले मुस्तबोटी आसा आमच्या मदें आसा जी मुरलीधर कामत स्वागत मुरली माम स्वागत तुमकां मुस्तबोटी तुमकां स्टेजीर पळोवन आमकां पुरा नाटकां संगीतांनी पुरा दिल्लें आसा तें आमकां वळखना एक कलाकाराक दिल्लें आसा आमी तुमी परफॉर्म करतनाय पळयल्लें आसा तुमी तुमच्या हाका मुस्तबोटी थंय सुकोन गेल्ले गांत टक्क करून परतून रेपटी हांगा दिवन एक लिंक केल्ले आमी केदाळे एडमायर केल्ले आसा तुमकां आज परत कोंकणी भाशेंतली नेकेथ्रा धाडूंक तुमकां संतोश भोगता एक ग्रॅज्युएट जावन एक कांदानी एक बऱ्या संगीताचो जावन हांगा आयिल्ल्याक तुमकां परत स्वागत म्हणटा सांगा खंयच्या बागी आवय जल्मल्ल्यात आनीक कशें तुमकां संगीतात उत्साह आयलो सांगा प्रथम जावन कोंकणी नेकेत्र कोंकणी एक मनशाक हांगा हाडून बसयला आनी म्हाका संगीता बगे म्हजे अनुभवांतून आनी मुखारचे संगीतकारांक जावं कोणाकय एक अवकाश कशें मुखारसून उरयत म्हणलें एक इन्स्पिरेशन जाता जाल्यार हांगा म्हाका हाडून बसयलो आज तुमकां धन्यवाद दिता आनी खानदान एक संगीत म्हणटा हांव संगीत आज 40 वर्सां वयर जालें संगीतांत क्षेत्र आसा म्हाका संगीत येवचें कारण कशें जालें म्हळ्यार आमगेले पारंपरीक वंशपारंपर्य म्हणटात खानदान मिगेल आज्जो गुरुपूर नारायण कामत तो 7 जाणां बाबावाक तो मलगडो आनी आमगेले व्हड घर म्हणचे त्या दळा त्या घरांत एक 90 जाण चौक मारले जॉईंट फॅमिली सुत्तू मारलाचें घर म्हणटा सुत्तू मारलाचे घर मध्ये तुळशी वय आनी ते वातावरण कशें म्हळ्यार बोर्न जेन तांकां 3 दिसा एक मुडो तांदूळ खर्चतलो त्या दाडा तशें एक त्या दाडा त्या जॉयंट फॅमिलीक ओट्ट जावन वचूं काय जाल्यार तें एक बारीक गम्मताच्यो दीस म्हणून आमी चिंतचे 100 जाण आसचे आनी त्या टायमार तसले घरांत आमगेले कोंकणी समाज आमच्या समाजांत एक कशें म्हळ्यार आमगेले पारंपरिकाक एक धार्मिकते रितीर आमी आयिल्ले लोक म्हळ्यार भजन की आनी मंत्र उच्चारण करचे की
ना देवाचें काम करचें की अशी पुरो एक धार्मीक रितीर आमगेले भितर एक ब्लड हें जावन आसा पयले जावन. तुमचे तुमचे ते पदवीनंगडे वेंकटरमण देवळाच्या जलांतूच आसा घर. वय पद्वीनंगड वेंकटरमण देवस्थानाचे मुखारीचे आमगेलें घर. पद्वीनंगड वेंकटरमणांनी आतां मालसा नारायणी देवस्थान म्हणून जाला ते एक हाका लागूनच आसा काशीमठ संस्थानाचे ताजे मुखारीचे आमगेलें घर. तशें आमगेल्या घरांत त्या टायमार मिगेला आज्जो आनी मिगेला आज्याल भावंड तांणी एक संगीताचे एक अभिमानी म्हणटात पळय तांणी वेरांत आसाची मिगेला आज्जो कृषिकू वेरांत आसा प्लस हें संगीताचे एक व्हड यो रामायणाचे ताळी घरे आसली. रामायणाचे ताळेगरी आमचे घरा आसले त्या वेळार आतां ते लायन्स क्लबाक आमी डोनेट केला. खंय तें कावूर लायन्स क्लब म्हणून ते धाडा. आतां तांणी खंय दवरला म्हणून गोत्तना तें पूण तांणी ते धाडा एक 35 वर्सां फुडें लायन्स क्लबाचे व्हेल्ले आमचे क्लबाक ते डोनेट करीचे म्हणून तांकां दिला. एक शेखरणी आसून ती डॉक्युमेंटरी त्या धाडा टीव्ही आनी नाटक अशें पुरो ना त्या टायमार. एक 60 वर्सां पयल्याची खबर उलयची तेन्ना आमगेल्या घरांत गांवचे लोकान शेनवारा सांजेर येवन बसचे. त्या धाडा मुगेल्या आज्यान आमगेले जगलेचे वयर मांचार बसून ताळे घरी दवरून रामायण ट्यून हाड सांगचे श्लोक वय कशें ते स्टार्ट जाल्ले रामायण राम लव कुश तांगेले पुरा सगळं हें स्टार्ट करून तांची स्टोरी राग हाड सांगचे ताका अर्थ दिवच्यो किट्टण्ण मल्ली म्हणून आशिल्लो कावूर किट्टण्ण मल्ली ताण अर्थ सांगचो अर्थधारी तशें आज्याले रागाचे एक ज्ञान आनी त्या लिरिक्सा वयर एक ज्ञान आनी सकड भावात्मक जावन ते करचे वयर एक ज्ञान हे सकड ब्लड मिगेल अन्नाल तागेले ताकून मागीर आमकां येयलें. तशी त्या वेळार नाटक ना लोकांनी येवन बसचे सांजेर एक 4 वरां सुरू जाल्यार राती 7 वरां भितर इतले अध्याय तांणी करचे आनी ताका मंगळ आरतीनी करून आयिल्ल्या लोकांक प्रसादानी वांटून तांणी वेचचे. तशें एवरी वीक एक व्हडली एक लोकांक एंटरटेनमेंट म्हळ्यार हें एक गांवांत तशें जालें आमगेलें घर सगळ्यांत येवन बसचे. तशें आज्याले तें तंतू रामायण आनी सांगता मस्त पुरा आतां भावात्मक म्हणलें पळय हांगा तंतू मस्त स्टोरी टायपार ताणें रागान सांगू. आतां एक सेतुवे बांदचे रामान लंका वचून रावणाक वध करूंक वचूंक आसा त्या दळा मध्यंत सागर आसा व्हडले लंका आनी भारताचे मध्य व्हडलो समुद्र थंय वच्चे का कशें करचें वच्चा जायना. तेदना हें वानर सैन्यान पुरा माथ्यार फातोर उकळना हाडून तांतू घालचे श्रीराम म्हणून सांगून घालते. घालतना ते पावरार श्रीराम म्हणले पावरार ते उबेता सकल वचना बुडना ताजी एनर्जी संकोच येवच्यो आनी ते पद आज्यान सांगचे. आत्तां ते गीत रामायणांत रायला बट त्या दळार आज्यो सांगतलो सेतू बांदा रे सेतू बांदा रे सेतू बांदा रे सागरी सेतू बांदा रे सागरी सेतू बांदा रे सागरी सीतावर रामचंद्र की जय कोण म्हणचे हे वानरान पुरा ते पातोरांनी व्हरून घालतना तांणी म्हणचे आनी रगार सांगचे किट्टण मल्लिन ಇದು ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವಾನರಗಳು ಬಂದು ತಾನೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾನೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಖ್ಯೆ म्हणजे मस्त टायप अर्थ येयलो ताका कोंकणी आनी तो बंडांचो बंडकीचो तशें ते दळा ते द्विभाशी तशें ते रागाचे ज्ञान आनी लिरिक्स बरयले कविताचे ज्ञान सकळ आमचे पारंपर्यान मिगेल हांव भजन करतलो. ते बरयले ते ओलेगरी खंयच्या भाशेन आहले ते देवनागरी हिंदी देवनागरी आज्यो देवनागरी वाचतालो ते धाडा पळय तुमगेलें खानदान कितलें एज्युकेटेड. आतां आमी पुरा डबल डिग्री पकडे म्हणजे तागेलें एज्युकेशन ते दळाचे 5th की 5th स्टँडर्ड ते दळाचे व्हडली डिग्री ती वय आनी तांणी मस्त संत घोळतले गादो आनी हें तें म्हणून आज्यो कृषीक प्लस व्यापारी
तशे मागीर अन्नाक भजनचे असं हार्मोनियम वाजिता त्वका हार्मोनियम ना आशिल्लें ना आज्याक हार्मोनियम गायलो होय हार्मोनियम वच्चे पद म्हणचे भजन्स मागीर तुमी कीबोर्डा गायला तशें इम्प्रूव होय इम्प्रुवमेंट अन्नान मंदिर राम मंदिर हांगा थंय खंय भजन आसा हाका न्ही बरबेक म्हणून हाका हें येता एक ब्रेक घेऊया कोंकणी भाशेन लेखित कार्यक्रमाचा जी मुरलीधर कामत आमच्या बरोबर एक संगीतगार कुटुंबातर्फे कसो तो वयर आयलो आनी कशें संगीतगार जालो म्हणल्या विशयात उलयताची भारी स्टोरी आसा राव आमचे सगळ्या पळया पेपर न्यूज कोंकणी भाशेन लेखित एक ब्रेक काडून घेता स्वागत बघा कोंकणी भाशेन लेखित ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या वजा आसा जी मुरलीधर कामत गुरुपुरगार तो गुरुपुरांत तुमचो देव आसा न्हय गुरुपूर वरदराज वेंकटरमण देवस्थान वय गुरुपुरांत वय आमगेले सगळे मनेतन गुरुपूर आमगेले मलगडेपूर थंय जावन आमी व्यापार करूंक म्हणून एशियन येवन हांगा सेट जालेले आमगेले आज्जे उपरांत तुमी थंय एक देव तुमचो आसा की थंय एक लक्ष्मी देवी म्हणून आसा तें थंय बरोवन आसा आजी खंय गुरुपूर कामत कुटुंबादवर बरोवन आसा षष्टी दीस तुमचे जेवण षष्टी दीस आमचे कामत कुटुंबालेकार गुरुपूर कामत कुटुंबादवर सेवे म्हणून एक जेवण आसता आजी की आसा आजी की मूळ दवरलो तुमी वय वय मूळ आसा सो गुरुपूर मुरलीधर आमी जी घालून गुरुपूर मुरलीधर कामत कोंचाडी म्हणचे आतां हांव कोंचाडी आसा सो हांव गुरुपूर आसा म्हळ्यार आतां कोणाक कळना ಈಗ ಕೊಂಚಾಡಿ ಈ ಪದವಿನ ಕಡೆಯಲ್ಲ ಇರುವುದು म्हणटा ಈಗ ಕೊಂಚಾಡಿ ಈಗ ಕೊಂಚಾಡಿ तशी गुरुपूर मुरलीधर कामत कोंचाडी ಅನ್ನತೆ ನಾವು मिगेल अन्नाल नाव गुरुपूर जनार्दन कामत मिगेल अन्नाल नाव अम्मी मिगेल अम्मल नाव श्रीमती तारा कामत अम्मल नाव मिगेल अन्नाक आम्ही 4 जण चिरडू मलगडी मिगेल बहिणी मालती कामत गुरुपूर मालती कामत आता ती आमगेल हांगाची एयाडीची जिन्सा व्यापारी रामदास शेणे म्हणून आसा तागेले बायल जेवण आसता कळ्ळें किराणी व्यापार आसता हय गिराणी व्यापार आमगेल कुटुंब भितरी दिला तिका मिगेल अन्नाल बहिणील पुताक दिला मिगेल अण्णा तद नेक्स्ट मालती कामत नेक्स्ट गोकुलदास कामत गुरुपूर गोकुलदास कामत तागेल नेक्स्ट गुरुपूर वरदराज कामत दिवंगत तोतना तागेल नेक्स्ट हांव लास्ट गुरुपूर मुरलीधर कामत अशी मिगेल हानू हार्मोनी भजन घेव म्हणचे खातीर म्हाका खंय तो वता थंय म्हाका ताणें सांग कांदर बसून व्हरचें आनी ताणें सकयल पांत्यार थंय भजन करता तें पूर भजन मागीर कान्ना पडता पळय एक नमुने तेन्ना ब्रेन आनी कशें आसता म्हळ्यार एकदम वय ग्रास्पिंग जाता वय तें ल्हान प्रायाचें पळय तें पूर सकड मेळना अशें जालां की म्हणलें सो हें सकड म्हाका एक प्लस ताजे नंतर मिगेल आक्का मिगेल अण्णा गोकुलदास कामत मालती कामत आनी लायक हार्मोनियम वाजिताची लायक भजन म्हणटाची भारी एक टॅलेंटेड आनी मिगेल आज्याल भावंडाल मस्त चिरडून पूर लायक टॅलेंटेड ड्रामा एक्टर सदानंद कामत म्हणून गुरुपूर सदानंद कामत बेस्ट ड्रामा एक्टर तेन्ना आनी रत्नाकर कामत गुरुपूर रत्नाकर कामत बेस्ट एक्टर कम समाज सेवक तो त्याच्यामुळे तुम्ही कान्नान एक 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 कला कला कुटुंब वय कला कुटुंब तशें जावन मागीर तें म्हाका आयलें म्हूण दिसता आमगेल्या घरा मुखारी देवस्थान आसा वेंकटरमण मालसा नारायणी त्या वेंकटरमण देवस्थान आमी पांडुरंग देव म्हूण आसा भजन देव म्हूण ताका थंय हार्मोनी तबले पुरो आसा आमी सांजेर वचचे आनी भायर काडचे आनी डबा 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 पडोवचे हें भट्ट मामान कोपान आमकां दवडायचे म्हळ्यार तें वाजचें न्ही पडोवचे ताका ट्यून हिंगना तुमी दडावच्या वय पूण भट्टाचे रागान आमकां मार खावन जाल्यार आमी कोण कर मागीर कशें की आमी ऑटोमॅटीक जावन इल्ले ताचेर रूच काडली तशें म्हाका गुरूचे तोच भट्टा वय तो भट्ट आनी देव गुरू म्हाका गुरू ना वेंकटरमण वय तशें हार्मोनियम तबला थंय ताकून घेतलें हांवें आनी देवाक भजन करतना एकाक भजन म्हणचें हें सक्कड प्लस जाता 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 व्हड जाता जाता स्कुला वतना स्कुलांत म्हाका पद म्हणयचें टिचरान ಹೈಸ್ಕೂಲ್ वतना थंय ನಿನ್ನ ರಾಗ ಒಳ್ಳೆದುಂಟಾ ನೀನೊಂದು ಹಾಡು ಆಡಬೇಕು ನಮ್ಮದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ अशें मास्टरान पुरो एक हें करचें थंय तावून हांव एक एक इन्स्ट्रुमेंट येताना बायले पुरा एक एक इन्स्ट्रुमेंट येताले कोंगो
तबला हार्मोनियम अकॉर्डियन हे पुरा ग्रुपान हाडटा हांव लो वचून तें अशें अशें करचें आनी अकॉर्डियन म्हळ्यार तें कशें जाता ताजे वयर म्हाका इंट्रस्ट मागीर ऑटोमॅटीक हांव तें शिकलो कोंग पडोवंक शिकलो हार्मोनियम वाजोवंक शिकलो मागीर ल्हान एक कीबोर्ड वयतालो आतां बरी एडवान्स न्ही ल्हान कॉर्ड न्ही धरून ना सिंगल रीड अशें वाजचें ते कॅसियोचे तेन्ना तें घेवन पुरो वाजचें तें शिकलो तातूंत थोडेशे इफेक्ट आतां धरून जाता आशिल्लें आतां धरून वाजचें कॅसियो मात्र तेन्ना ताजे नंतर माउथ ऑर्गन घरा हाडून शिकलो अशें ताजे नंतर हांव हें ड्रामाचे फिल्डाचे म्युजिशियनाचे तांचे दोळ्याक हांव पडलो मिगेले अण्णा एकलो नित्यानंद कामत आशिल्लो गुरुपूर नित्यानंद कामत तो वेल टॅलंटेड तो मिगेले फुडें हे नाटक फिल्डाचे म्युजिकाचे वोट हांगेलो वोट मेळ्ळा ताणें म्हाका ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕ ಓರ್ನು ಮಕ್ಕ ತಂತು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕೆಲ ತೆದಳ ಮಕ್ಕ ಖಾಲಿ ತಣ್ಣಿಯೇ ತಾಳ ವಾಜಂಗ್ ದಿವ್ಚೆ ನೀನು ಏನು ಬಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾತ್ರ ತಾಳ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ त्या ओड ग्रेड म्हणून का ते ऍक्च्युअली ते आत्ताचे म्युझिशियन कोणीही तयार ना ताळ येतात बारीक बट फाउंडेशन इज दॅट मेट्रोनॉम इज इम्पॉर्टंट ताळ चुकल्यार तो म्हणटलो चुकता जिंगल्स धरूंक फस्ट सुरू केले हांवें म्हळ्यार तांतू उण्या पडना तें जाल्यार तें ओटार तांतू फिल्डांत येवका जाल्यार म्हाका तें मेळ्ळेलें एक व्हड खुशी जालें थंय तांकां ड्रामा वचून सुरू केलें ड्रामांत जिंगल्स जावन म्हाका कोंगर बसयलो कोंगर लागून तबलार बसयलो तबलार लागून हार्मोनियमार आयलो हार्मोनियम ताकून सगळे म्युजीक ड्रामाचे हांवेंची हें करूंक सुरू केलें थंय तावन मागीर मस्त ड्रामाक म्हगेलो गुरू वसंत कद्री म्हणून ताणें म्हाका नाटकां व्हरचें म्हाका म्युजीक आज हांव इतलें आसूंक कारण म्हगेलो गुरू वसंत कद्री मागीर अशोक चरण कुमार तांणी पुरो आमकां पळोवन आमकां सपोर्ट केलो अशें पुरो जावन एक एडवान्स जावन मागीर मुखार आयलें म्युजीक कीबोर्ड व्हडलो व्हडलो ड्रम्स फुडेंचे म्युजिकाक हंपन घट्ट एक वय ड्रामा वच्चे नाटकाक पुरो वच्चे तेन्ना कशें म्हळ्यार हंपन घट्ट्यार एक एम्बेसेडर कार येता कोण नाटक करता वय ताजमहला कडेन येता नाटक म्हळ्यार खंय हल्ली पादे 60 किलोमिटर तशीन गाद्यांत पोंडा देवन वचून गाद्यांत तोटा जावन अशें राती काळखांत वच्चे वय तेवूय थंय थंय वचना स्टेज मुशीर स्टेज आतां एक 1.5 किलोमिटर तशीन रावचे थंय तावन पुरो आमी उखलून व्हरचे आनी गेल्ल्या उपरांत थंय नाटकांनी जावन सकाळी 6 वरांक नाटक मुक्त जाता राती वेग्गी नाटक कैद करनात ते जेवण दिताले कितें जेवण दिताले बरें आमकां ट्रिटमेंट आनी बरें आशिल्लें तेन्ना आनी राती कशें म्हळ्यार नाटक स्टार्ट जाताना 11 वरां जाता लोक पुरो हडलेच्यो दोंदयांनी काणयोन येता थंय नाटक पळोवंक तुट्यांनी म्हणटा वय तुवें राती 2 वरांनी नाटक कैद केल्यार तांणी वचनात घरा तांणी थंय न्हिदतात वय त्या खातीर तांणी काय करताले 2 नाटक करताले सकाळी 6 वरांक नाटक एंड 6 वरांक आमचे पुरो पेमेंटांनी दिवन आमकां तेत्तकारार आनी ताजमहला कडेन सोडताले ताजमहल टू ताजमहल वय आमी थंय जावन आमच्या घरा थंय ते इल्लेशे रिक्षांनी न्हिदोवन ड्रायव्हरांनी बरें लॅम्ब्रेटा रिक्षा बरें न्हिदंत आसतात तांणी राती गोळण तांकां लो जागोनचे अण्णा स्वामी म्हळ्यार तांणी ते निदांत आसचे न्हय तांकां लकले म्हळ्यार हिंचीना म्हणून आमकां जेवण करतात नंबर पुजी म्हणून ताका लो म्हणजे पदंगाडी पोया अशी तितले कश्ट न्ही म्हणलें मागीर तांणी पाप दिसता तांकां येवचे पेमेंट कितले आमकां एक नाटक मुक्त जाताना सकाळी 6 वरांक आमकां हंपनघट्टे हाडून सोडून आमी रिक्षार बसताना आमचे म्युजीक डायरेक्टर आमगेलो प्रोपरायटर सोडा ताणें हाडून 5 रुपया दिवचे तुमकां एका रातीक 5 रुपया 5 रुपया अड्डेस तावन 5 रुपया मिनिमम अडेच मिनिमम 5 रुपया व्हड संगती 5 रुपया मेळ्ळी म्हणून आईना वय 5 रुपीज ताकून आमगेले हें पेमेंटार आमगेलें म्युजीक स्टार्ट केलां आनी तेदना तें दुड्डूचे व्हड विशय न्ही इनवॉल्व आमी म्युजिकांत एक आसात न्ही म्हणल्यार एक भरम
इत्याक म्हळ्यार तेदना म्युजिकांत असलो मनशाक एक बरें आसलें वय वय एक आनी आमचे कुटुंबा भितर जाल्यार आमचे समाजा भितर जाल्यार तो थंय वता हांगा वता म्युजीक तो बरें अशें तशें म्हण आत्तां तशें न्ही आत्तां म्हळ्यार एडवान्स जावन काल हेज्या वखद ते घरा कडेन बसल्यार मोबायलार फोन केल्यार रिक्षा येता आनी तांचे कार घरा कडेन आता पाया लागी पुराय आयले काही मोल ना वय वय एक ब्रेक करया कोंकणी भाशेन कितें कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये आसा जी मुरलीधर कामत संगीताचे लाईफ कशें म्हणल्या विशयात तो सांगते आसा राव आमच्या सगळ्यात आनी कुतुहलाची संगती ताचे आसात फिल्मांत कशें जालें नाटकांत कशें जालें म्हळ्यार एक ब्रेक कंडक्ट स्वागत मग कोंकणी भाशेन लेखित कार्यक्रम आसा आमच्या मध्ये आसा जी मुरलीधर कामत ग्रुपूर मुरलीधर कामत एक संगीत असो ताचे कडेन आमी ताचे टेक्निकालिटी पुराय विचारल्यार तें कशें हें कशें विचारल्यार ताका काही कन्फ्युजन जावंक पुरो पडटा संगीत म्हळ्यार ताच्या हें कातरल्यार काही म्हाका हें सोलपाक सकयल पडटा तितलें एक्सपर्ट एक संगीतांत मुरलीधर कामत आमी सदां पळोवचो एक मनीस सदां हांव पात्र घेतिल्ल्या एक दोन नाटकां घेताले ह्या कोंकणी नाटक सभेच्या डॉन बॉस्को हॉलाच्या परच्या केडी बोनाबी ती तो म्युजीक डायरेक्टर जावन आसलो ते ताका उत्साह आनीक वर्साच्या ह्या आयुध पुजे टायमार या तुमच्या हाच्या टायमार दिपावळीच्या टायमाचेर स्टेज परफॉर्मन्स ताणें आमी तुका पळयतच आसता आनी मस्त क्रिसमस टायमार आनी तुमचें हें पळयात कशें करता तुमचें प्रोफेशन तें जाल्लें ना आपलें सांगा एक नाटकाक या फिल्माक संगीत कितलो उपयोग जाता वय आतां नाटक सिनेमा म्हणटना ते एक स्टोरी बरयता स्क्रिप्ट एक स्टोरी आसा वय स्क्रिप्ट तो स्टोरी बरयतलो तागेली भावना 3 घंटे भितर ताणें व्यक्त करता वय लोकांक 3 घंट्यान तूं साधारण 35 की 40 वर्साचे एक विशय दिवक वय कितले वर्साचे वय कितले वर्साचे वय लोक एक बसून पळयतना तो तितले इयर हांव तूं हें स्टोरी खातीर इनवॉल्व जाल्लो हांवूय म्हणल्यार ताका फील ऑडियन्साक हाडीचे म्हणटना थंय एक ल्हानशें एक डायलॉग एकलो दिता आनी तें एक दिसाक वचून 2 दिसाचें अशें जालें 3 दिसाचें अशें जालें म्हणटना ताका पूरक जावन त्या ताणें बरयलें डायलॉगाचे वयर म्युजीक वचाचें आतां तो एक कडेन जावन येता म्हणटना आनी एक कडेन येवन पावता म्हणटना तितले लांब ताका हें करूंक जायना तेद्या लागून तें म्युजिकारूय व्यक्त करीत म्युजिकार व्यक्त करून हांगा येवन पावून त्या दळाचे मुवमेंट एक पाटी म्युजिकारीची हें करून तें उडास ताका हाडोवचें इतले दीस जालो हांगा म्हूण आमी अर्थ करचें आनी एक ऑडियन्साक थंय जावचे सिनाक काळोख जालो वय एक काळखाचे एक भयानकते ह्या काळखा भितर काले एक दुख्ख हें सकट व्यक्त करपाक तागेले काली भावना आनी डायलॉग्स दिवचे रीती ओटू संगीत पडले गुडले ऑडियन्स एक काल म्हणच्या फुल्ल कन्विन्स आतां रात्री जाल्ली वय कळक जालो वय आनी तो कित्याक रडलो मस्त दुख्ख मेळकालें ल्हानशें दुख्ख मेळकालें हे सकड भावना ताचे ओटू म्युजीक दिल्यार मात्र ताका एक हें जाता तें डायरेक्टरा ओटूक तुमकां कशें कन्विन्स जाता कशें म्हळ्यार डायरेक्टर एक्चुअली तो डायरेक्टर आनी नाटक बरयतलो तांचे मनांत नाटक बरयतले मनांत तें आसता आनी डायरेक्शन दितलो तें नाटक बरयलेले मनांत काले आहलें म्हूण ताका कळटा एक्टराक सांगता तो आनी ताचे ओटू तो सांगतना थंय तो हांगा इतलो मुवमेंट हांगा तो हांगा इतलो मुवमेंट कित्याक म्हळ्यार ताका त्या संगीताचे बॅकग्रावंड आयल्यार तितले हें जावन ते इफेक्ट जावन येता म्हणून ताका कळनासता डायरेक्टराक तो आनी म्युजीक डायरेक्टराक हें करता लिंक करता हांगा अशें अशें हांव हें केलां सो तुमी तितल्या वेळा खातीर एक खरें एक बरे रितीर तें फील करून व्हरा म्हळ्यार इट इज ए गॅप फिलींग गॅप फिलींग वीथ द
नातल्यार एक बोर जाता काय म्हणटा आतां मनशाक एक एक वस्त्र घालून ताणें भरतनाट्य करतना अशंत भरतनाट्य करूंक जायना एक चिडून त्या भरतनाट्याचे ड्रेस घाल्ले कुठले ताका एक रंग येता ताका एक त्या म्हळ्यार पुरा भावनात्मक लागूंक तुमी म्युजीक दिवचें म्हणचे तुमकां तुमी एक एक मस्त फिल्म मस्त नाटकाक हें केलां ना म्युजीक दिलां तुमगेलें एक उडका सुरचें तसलें एक एक खंयचें म्हणजे ड्रामा आसल्यार सांगा आतां सदानंद मामाले आसले सदानंद कामत मागीर राम किरोडियन रामण्ण शेट्टी आनी पुरा नाटक आनी करतना म्हाका आमी दिल्ले म्युजिकाचे उडास मस्त येता थोडे फाटी काले म्हळ्यार आतां एक एक लव सीन जावन आसा लव सीन जावन आसतना थंय एक्चुली ते गार्डन सीन येवंक आशिल्ले गार्डन सीन ताका घालूंक पर्दो घालूंक उडास ना त्या दळा अचातुर्या त्या दळा आमी त्या दळा इफेक्ट नासल्यार मायका लागीं वचून कोगिले अशें पुरा करून ते फील करताले हय असले पुरा एक मुवमेंटार आमकां आयडिया ताका म्हणजे संगीताचे पुरा फिलींग त्या दळा थंय बसतलो काय ಒಂದು गार्डन म्हणून आयडिया येता पिराड ब्लू इतलेलो मारले गार्डन एक्चुअली थंय पर्दो घालो ताणें घालूं ना उडकास लोकांक आमी हें करचे अशें पुरो मस्त करताले आनी एक म्युजीक डायरेक्टर म्हळ्यार खंयचेय जाल्ले संगतीचे कॉपी करून डायरेक्शन दिवचें न्ही मुजे संतीके स्पॉन्टेनियस वय मुजे संतीकेर हांव कसले तयार केला असले एक सीन आसा थंय हांव इतलें म्युजीक केलां तें मुजे बरे म्युजिशियन्सांक ताचे नोट्स दिवचे की आनी अशें जावं म्हणचे की तें दिवन प्रस्तुत करचें एक म्युजीक डायरेक्टराचें काम आतां म्युजीक डायरेक्शन म्हणटना आशिल्लेच ऑलरेडी कोणें केल्लें पद एक 10 पदाक हांवें अशें करून तें अशें करल्यार दॅट इज डायरेक्शन म्हणटात पूण तें कोणाक करून जाला पूण मिगेले स्वंतिका तुम्ही पद नवें बरोवन संगीत घालेलें आसा केल्लें आसा खंयचे खंय आसा की काही 2 शब्द म्हणचे आता की आमी आतां कोंकणी नेकेत्रा म्हणूच एक एपिसोड पळय तशें आसतना मस्त कवीन पद बरयलां आमगेले शकुंतला केणी म्हणून आसा आमगेले आकाशवाणी तिणें हें कोंकणी आवसूरले कतरी एक पद बरयलेलें आसा आतां तिणें बरयलेलें ते पदाक तिगेले भावना आमी व्यक्त करता तिणें कशें बरयलां म्हळ्यार कोंकणी आवसूक जय म्हणुया तिगेल चरणाक आमी पोडया दक्कोव्या आरती दोनी हातांनी मंटप सभेक योजननी तुझे गुणगान करूंक अभिमान आयकूंक पावना दोन्ही कान पारंपरिक कलांनी संपन्न विश्वाचे वेदिरी जोडता मान तिणें बरयला म्हणटना कशी हें करता आतां कोंकणी आवसक जय म्हणून तिणें बरयला जयकार कशी घालच्यो एक राजकारणी येतना एक देवान येतना जय म्हणल्यार एक ते उत्साह येवप तशें आमी डायरेक्ट म्युजीक डायरेक्शन आमकां कशी मना येता म्हळ्यार कशी करुया कोंकणी आवसुक जय म्हणुया तिगेले चरणाक आम्ही पोडुया दक्कोव्या आरती दोनी हातांनी मंटप सभेक योजननी कोंकणी आता कोंकणी त्या प्लेसार कशें येता जयकार येता मागीर तिगेले चरणाक थंय थंय मिगेल तें एक हें जोश आम्ही पडूया म्हळ्यार तिगेले आशिर्वाद घेवया थंय मिगेल भावन कशें येयलें आम्ही पडूया दाखोव्या आरती दोनी हातांनी मंटप सभेक योजननी तें भावन आमी तिगेल भावन आमी पदां लायफांत तयार करून गेल्ले खंयचे एक फेल जाल्ले आसा की जनरेटर फेल तुमगेले कीबोर्ड फेल जावन वय जाल्लें आसा फेल जाल्लें म्हळ्यार आतां आत्ताचे एडवान्स कशें म्हळ्यार आमी थोडे पद पुरो आमगेले कीबोर्डान एक ऑप्शन आसा फीड करून वचचें तें फीड केल्ले विशय कशें म्हळ्यार पावर थंय जनरेटराचे हे वोल्टेज चड उणें जावन लाटक्क म्हणटना हांगा म्युजीक कट
पोवता म्हणटाला म्युजीक जावं न्हू होय होय कशें स्टार्ट करचे लाईव्ह वरचें म्हळ्यार हांव कितें केलां तें म्हणल्यार म्हाका उडोस आसना होय जाल्यार एक बुद्दंत काय आसता ते राग खंयचे म्हणल्यार एक अनुभव आनी पुरो आसा म्हणल्यार रिदम खंयचे लागीं कोणें एकलो रिदमाचे बसून आसता म्हणटा ಈಗ उडता उडीत होगून ಹೇಳಿ ನೀವು म्हणून तेच केल्यार आमचे ओन कले दिवन ते कैद करचे म्हणजे पॅच वर्क Patchwork. एक ब्रेक काढून घ्या कोंकणी भाषेत कार्यक्रम आमच्यामध्ये असा मुरलीधर कामत एक ड्रामाचे कशे फेल्युअर्स आणि कसे त्याचे पॅच वर्क म्हणल्या विषयात आम्ही उलयता राव आमच्या सगळ्यात पळया बिफोर न्यूज कोंकणी भाषेत एकत्र एक ब्रेक काढून घ्या स्वागत मग कोणी भाषेत नेकेत्र या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा जी मुरलीधर कामात एक म्हणल्यार आमी सांगता फुल बॉयल जावन एक आमचे पक्वान कशें जाल्यार पळय कशें जाता पळय तशें म्युजिकांत कंप्लीट एक बेक जाल्लो एक परफेक्ट केक परफेक्ट मनीस म्हळ्यार पुरो स्वाद पुरो करेक्ट बसला तसो आसा ह्या कलाकार म्हळ्यार एक पिरकी एक आमकां येता म्हळ्यार म्हळ्यार इट इज नॉट नॉर्मल आमी कित्याक आमी जर्नलिस्ट एक म्हणची पिरकी कलाकार म्हळ्यार आमकां पयशे कांय पडोन वचना पण घरच्यांक जेवंक आनी बरें जायचें पडटा बरें वस्तू जायचे पडटा तुज्या फॅमिली विशयान सांगून सोड खंडीत कशें ताणी एक तुका सुदारशितात खंडीत नाटक आतां हांव आधुनीक संगीत क्षेत्राक मस्त परिचय जालो आधुनीक संगीत क्षेत्रांत मस्त नांव मेळ्ळें सकट लोकांन मोग केलो सकट लोकांन म्हाका प्रोत्साह दिलो संगीताचे कठीण परिश्रमांत हांव मुखार येवन 40 वर्सां आतां संगीत क्षेत्रांत वावर केले 40 वर्सां वयरी उण्यान एक 3000 वयरच शोज हांवें प्रस्तुत केले आनी इतले सकाळ जावन आजीकय 1963 हांव जल्मलो म्हणटना एक 60 लागीं 60चे चान्स परत 60 जातात 24 years बॅक आय मेट विथ एन एक्सिडेंट आनी ते एक्सिडेंट जावचे 6 म्हयन्या पयले म्हजे काजार जाल्ली 6 months बिफोर मडकेरीची म्हजी बायल मडकेरीची कसं नाव सांग पुंडलीक मल्ल्या आनी शारदा मल्ल्या हांगेले धूव विद्या मल्ल्या तिगेलें तें नांव म्हाका काजार जातरी तिका विद्या कामत म्हणूनचें नांव दवरलें हांवें विद्या कामत ती शक्ती रेसिडेन्शियल CBSE स्कुलान प्रिंसिपल जावन आसा आनी म्हाका 2 भुरगे जाणवड 2 भुरगे मालगडो अभिषेक कामत ताचे BBA कंप्लीट जाले BBA हांगा SDM कॉलेजांत ह्या वर्सा तागेले आखीर जाले आनी म्हाका धाकली धूव म्हजी ती 7th स्टँडर्डांत शक्ती स्कुलांतूच आसा अपेक्षा कामत आतां हे एजारी म्हाका संगीत आनी खंय तेंच एक उत्साह हांव कोर न्हू आसा कारण हाका कोण म्हळ्यार म्हगेले संसार म्हगेले बायल आनी तांगेले आवस बापूस म्हगेले कुटुंब आमचे बारीक सपोर्ट चड म्हळ्यार म्हाका म्हगेले बायलेन सपोर्ट दिवचेची म्हगेले अम्मान अन्नान म्हाका प्रोत्साह केलेले चड ती दितास म्हळ्यार ह्या वेळार ती आसा पळय कितले कठीण ऑपरेशन एक्सिडेंट जालें कसं जालें तुमगेलें एक्सिडेंट जावन हिप गेले बॉल कट जाले सो टोटल हिप रिप्लेस जावन 16 वर्सां उपरांत एक 5-6 years बॅक इन्फेक्शन जाल्ले डॉक्टरान फस्टांनी काडून बॉल रिमूव केलो आनी तुवें परतून ऑपरेशन करून आर्टिफिशियल घालचें नाका उबे रावच्याक जायना म्हणलें की न्ही तें पुरो बारीक कश्ट आसा म्हणलो जाल्यार हांव खंयचे कळनातल्या बरी एक आजीकय एक स्टिक दवरूंक सांगलें तांणी स्टिक धरता आनी स्टेजीर आनी येतना स्टिक धरना जाल्यार लोकांक तेच नमण्यार आज एक एंटरटेनमेंट करूंक कारण एक म्युजीक आनी एक घराचे सपोर्ट आनी लोकांक दिलो अभिमान इकॉनॉमिकली कशें म्हळ्यार आमी दुड्डवाचे स्टायलार आमी म्युजीक करूना दुड्डू प्रथम म्हणल्या रितीर आमी करूना
आत्ताचे रिती आम्ही कसं की गोळटाची हाडटाची बट ताजेनाची एक हांवें एक घर बांदता कार घेता म्हणून ना एक नाही पुढे पुढे म्युझिकांत एक आतां म्युझिक म्हळ्यार एक हांगा सायड कट एक नंबरारी मॅशीन घालून सायड कट दवरका वय. हांगा परत दवरका एक स्टाईल जावका आनी तुमी पळयता तशी आतां कोणी आत्ताचे चेडू पुरा म्युझिकाक आनी येवंक रेडी आसतात मस्त वय 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 नांव दत्ता डिजिटल दत्ता वय 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 तुमगेलें एडवायस कशें ब्रेड अर्निंग जाता कित्याक नाही म्हळ्यार मुवमेंट हें तशें आसा संदर्भ तशें आसा करा तुमकां जाय जाल्यार करा पूण आमचे ताचे वट तुमगेले मेन उद्देश समा दवरा म्हळ्यार तुमी दिवचे परफॉर्मन्स की तुमी करचें काम की सत्यनिश्ठेर करा आनी बरें तें अर्थगर्भीत जावन दिया हें इम्पॉर्टंट साहित्य करेक्ट आसूं का आनी तुमी करचे स्टाईल तें समाज जातले की म्हणून 100 जाणांनी मार्क दिवका तुमकां आत्ताचे एक 10 भुरग्यांक मार्क दिल्ले म्हण न्ही सगळ्यांक ते रूच जायचे आनी तूं फेसबुकार लायक करचें इम्पॉर्टंट न्ही आमगेले भारतीय संस्कृती कशी आशिल्ले हें पुरा तुमी मलगडा जावन काणया अनुभव पुरो काणया तें मातयेन दवर न्हू आत्ताचे एडवान्स जावन कशें आसा तेंवूय मुखार शिया बट आमगेले हें पारंपर्य आमगेले जानपद हें खंयचेय सोडनाकात आमगेले फोक हाजे बॅकग्रावंड दवर न्हू आमगेली संस्कृती कशी आशिल्ली म्हणून तुमकां गोत्त आसूं का आनी ड्रेस काले करूंक वसा ते संदर्भ तशें आसा ताका तकीत तुमगेले परफॉर्मन्स इज इम्पॉर्टंट आतां म्युझिक डायरेक्टर म्हणटना एक राग आसा एक सॅड राग एक दुख्खाचे राग म्हणटना ते रागार दुख्खाचे जाय म्हूण ना हास्य कोरेत प्रणय कोरेत कोपाचे कोरेत प्रकृती कोरेत करूंक जाल्यार अनुभव जावका फोक जावका जानपद जावका सक्कड गोत आसूं हें खंयचेय नातले आमी एक विचार घेवन आमी काले की कट केस कट करन इल्ले बटन हांगा 4 सोडन पुरो डान्स केल्यार जायना आमकां तें करता न्ही ताका तेवूय गोत्त आसा म्हणून लोकांक कळीचे शिकोवका हय शिकचे तो तितले मान साहेब तो तेवूय गोत्ता ताका शिकचे तशें आतां एक पद आसा ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೇನಿದೆ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಕನಸೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ सॅड ओ राग तंतु म्हणताना मस्त दुःखार जेवता ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द बरे मेरे नाले सुन दर्द बरे मेरे नाले मागीर तेंची प्रकृती काडटा तो राग रिम जिम कथची आयलो वर्षा ऋतू आयलो रे रिम जिम कथची आयलो वर्षा ऋतू आयलो रे कोटी चराचर जीवक रक्तलो कोटी चराचर जीवक रक्तलो ज्येष्ठो आषाढाच्यो पावसो आयलो रे प्रकृती अशी हास्य कोरेत कोट कोरेत अशी तुमकां ते इन्स्टंट बदलूच्याक तुमगेले भितर नॉलेज आसा वय तशी आनी संगीताचे वसमुख नवे येतल्यांक मस्त अवकाश हांव करून दिता कित्याक म्हळ्यार मिगेल निमित्ताची संगीत मुग्धूचनच मुगेल अनुभव दिवका आनी मस्त मुखार येवका तशी मस्त जाणांक तयार केला वय आनी संगीत शारीर म्हळ्यार कशें म्हळ्यार संगीताचे एक कठीण परिश्रम सामान्य जीवन आणि संगीत टाइम मुक जाला कडेचे सगळं सोडा सामान्य जीवन आणि संगीत हे संबंध कसं म्हळ्यार आमी रियल लायफांतय आमगेले शिस्त पोलायटनेस आमगेले खाली स्टेजार आमी एक पद म्हणटा 4 जाणां खुशी करन तांकां खुशी जाल्यार आमी सामान्य लायफांतय तांकां खुशी रेसाचे लोकांना हंबलनेस एक भितर एक आसा सामान्य लायफार आसा आनी संगीताचे शारीर म्हणल्यार आमचे आहार पद्दती आमी खावचे विशय आमी देहाक घेवचे विशय खंयचे मागीर व्यायाम आनी कोणा वाटूक पुरा इनवॉल्व जावचे कोणा वाटू आसचे कठीण परिश्रम व्यायाम आनी
निरंतर प्रॅक्टीस आवाज हें करचे हे सकड दवरन बरे रितीर आनी दीर्घ संगीत तुका जाय म्हूण जाल्यार इतले परिश्रम केल्यार मान जाता दीर्घ प्रयाण म्हणटात आता 60 वर्सां म्हाका त्याची इंट्रस्ट आसल्या कारण हें एक मुरलीधर कामत हे सकड आमचे संगीतकारान काणी जे तुम्ही 1 घंटो येवन आमच्या कोंकणी भाशेन या वीक्षकांक तुम्ही एक म्युझिक म्हळ्यार कितें म्हणून तुम्ही एक तुमच्या लायफांत पळयता तुमकां म्युझिशियन म्हणल्या बरें कळचे बरें केला तुमकां देव बरें म्हणटा हांगासर येवन तुम्ही पुरं केल्या की तुमच्या त्या खंयचे ॲक्सिडेंट जावन जाल्ल्या आनी तुम्ही म्युझिक सोडून आहा मुखल्या जिवितान तुमकां आयुरारोग्य भाग्य पुरो मेळोवन दी आनीक तुमचे आमी पातयेचो देव वेंकटरमण देव आनी तुमचे पुरो देव तुमकां सदांच सुदारसून व्हरून दी तुमकां राखून व्हरून दी म्हूण सांगून आज आयिल्ल्या तुमकां देव बरें म्हणटा देव बरो करो V4 चॅनलाकय आमचे रेमंटा कोडेकय आनी सगळे कोंकणी लोकांक कोंकणी क्षेत्राक जय म्हणया धन्यवाद नमस्कार कोंकणी भाशेन एकत्र कार्यक्रम आसा आमच्या पद्या आसा जी मुरलीधर कामत एक अव्वल कोंकणीचो मनीस आनी कोंकणी म्युझिशियन आनी कोंकणी खातीर खंयची पदां क्रिस्तांवांची पदां म्हणटा तो कोंकण्यांची पदां म्हणटा कोंकणीची खंयच्याय नमण्याची पदां म्हणटा हिंदी पदां म्हणटा कन्नडा पदां म्हणटा पुरा पदां म्हणटा परफॉर्मन्स घंटे घटल्यान पांय दुखू आनीक भलायकेच्या हातूंत जाल्यार संगीत ताणें सोडून आज तुमच्या मुखार येवन ताका ह्या 196 एपिसोडार प्रेझेंट करूंक म्हाका सांगता दोच काय बगली तुमी 1 घंटो भर ताचें आयकूंक आमकां कोंकणी भाशेन नकेत्राक प्रोत्साहन दिवंक तुमी रावल्यात तुमकां समेस्ता देव बरें म्हणटा मुखल्या बरें परत मेळया आनी एका व्यक्तीत हांव तुमकां मायेत हांव रेमंडी करून ताकडे परत मेळटा नमस्कार